इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवून दिया मुझे परचेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजाकडे उलया आणि तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली धोडी ख्यास्त तिने भोगली. एक थाळो भोब मारता अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालके भरून येऊन दी, हर एक पर्वत आणि डोंगर समतळ जाऊन दी, उंच सकल सुवात सपाट जाऊन दी, फोंड फोंडकुला असलेलो जागो मैदान जाऊन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगड जाताली आणि अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसताली, कित्याक सर्वेस्पराचे तोंड उलयला. एक थाळो सांगता परगट कर, आणि हांवें विचारलें कितें परगट करूं. अख्खे मनशा कुळ म्हळ्यार थन, आणि सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारके. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडतना थन सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हळ्यार थन, पूण देवाचे उतार सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडतेल्या दुथा, उंच पर्वताचेर चडन वस. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडतेल्या दुथा, व्हडल्या थाळ्यान भोब मार, भिरांती विणे भोब मार, आणि जुदाच्या शहरांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट भावल्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवे आसा, ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता, आणि दूद दितल्या बाकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुम्ही कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसात जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडनो सांडून गेल्या एकाक तो सोदून वेसोना. आणि तो ताका मेळात जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगता, सांडून वसानातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी. देवाचे उतार हे.